हांवें कांयच चूक केल्ली ना। म्हाका न्याय वेवस्थेचेर विश्वास आशिल्लो। हांवें कसलेच जामीन अटीचें उल्लंघन केल्लें ना। वकील जावन असली मूर्खपणां चूक हांव करपाक शकना म्हण अमित पालेकार उलयला। आज हायकोर्टान म्हाका जी ऑर्डर ऑफ कॅन्सलेशन ऑफ बेल जाल्ली ही हायकोर्टान आज स्कॉश जाली आनी न्याय देवतेवयलो विश्वास आमकां सदांच आसता। आमी सदांच म्हणटा की जस्टिस इज सुपेरियर and guardian of justice, that is the judiciary, particularly the Honorable High Court, has upheld the faith of people in the judiciary. In fact, prelude to this order is एक accident case झाली 6 ऑगस्ट 2023 आणि ते accident केसी अंदर जे अरेस्ट झाले ते किती झाले तुमका सगळ्यांना खबर आसा आणि नियरली अबाउट 3 वीक फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर ऑर्डर म्हणजे त्या ऍक्सिडेंट केस रजिस्टर झाल्या उपरांत 3 ते 4 भितर गोवा गव्हर्नमेंटान पोलिसांक मॅनेज करून एक 40 केस भितर म्हाका त्या वेळार 31 ऑगस्ट 2023 अरेस्ट केलो। ज्युडिशियरी विदिन 3 hours granted me bail interim at that stage, which was confirmed by order dated approximately 3rd or 4th of September ती order confirm झाली आणि bail conditionाचे एक condition आशिल्ले की I should not travel abroad without the permission of the court. त्या वेळार before I filed an application for the permission. In fact, I'm a lawyer. I have completed now nearly 25 years. 25 वर्षां म्हाका प्रोफेशनल जाली आनी म्हजे प्रोफेशनान म्हाका वर्ल्डाक ट्रॅव्हल करचें पडटा कारण कन्सल्टन्सी जी आसा म्हजी ती इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंडिया, but I do lot of work in countries where consultancy works in places like Dubai, Thailand, Hong Kong. आणि वेगवेगळ्या कंट्रीनी जे माझे क्लायंट्स आसा अजूनही आसा आणि त्यांची कन्सल्टन्सी चालू आसा ताका लागून म्हाका खूबदा ट्रॅव्हल करचें पडटा। त्याच बरोबर आय लव्ह टू ट्रॅव्हल, आय लव्ह ट्रॅव्हलिंग विथ माय फॅमिली आणि ताका लागून हांवें 3/11/2023 ह्या दिसा एप्लिकेशन केलें कोर्टाक मुखार की माय प्रोफेशन म्हणजे जे प्रोफेशन आसा एज वेल एज माय कॉलिंग रिक्वायर्स ट्रॅव्हल अब्रॉड आणि हे एप्लिकेशन 3/11/2023 हांवें फायल केलें। तातूंत हांवें एक रेफरन्सूय दिल्लो की म्हजी ऑलरेडी एक टिकेट बूक आसा फ्रांसाक वचपाची फॉर माय चायल्ड एंड माय फॅमिली एंड वन वॉज दॅट नेगेटिव्ह बट पर्टिक्युलरली स्टेटमेंट हांवें केल्ले त्या पर्टिक्युलर एप्लिकेशना भितर की म्हजें प्रोफेशन आशिल्ल्या अशें तरेन आशिल्ल्या कारणान हे ऑर्डर म्हाका इंटरेस्ट जाता, ही ऑर्डर म्हाका ट्रॅव्हल करपाक दिना तेन्ना म्हाका हे ट्रॅव्हल करपाक दिवचें। मोर व्हेरी पर्टिक्युलरली अ स्टेटमेंट वॉज मेड इन द एप्लिकेशन आनी प्रेयर क्लॉज जो आशिल्लो तो पर्टिक्युलरली हांवें ते प्रेयर मागिल्ले की म्हाका ट्रॅव्हल करपाक परमिशन दिवचें आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया। नाव सरप्रायझिंगली स्टेट त्या वेळार स्टेट प्रोसिक्युटर मशिनरी जी आशिल्ली तांणी ताका नो ऑब्जेक्शन दिलें, जरी क्रायम ब्रांचान रिप्लाय फायल केली पण नो ऑब्जेक्शन तांणे केलें की हे एप्लिकेशन अलाव करचें म्हणून। आणि 8/11/2023 म्हणजे नियरली अबाउट 10 म्हयन्या पयलीं सेशन्स कोर्ट पोंडा अलाउड माय एप्लिकेशन आणि अलाव करता आसतना सांगलें की आय एम परमिटेड टू ट्रॅव्हल आउट ऑफ कंट्री, इंडिया, अब्रॉड / घालून ती ऑर्डर आशिल्ली आणि एक खंयचोय एव्हरेज लॉयर वा सामान्य नागरीक सुद्धा जर ती वाचत जाल्यार क्लियर कट तातूंत दिसून येता की म्हाका कोर्टान ट्रॅव्हल करपाक परमिशन दिला।